अटल आसरा येवजणेची 6,000 ॲप्लिकेशनां पेंडिंग आसात. स्पेशल ड्रायव्ह घेऊन सगळी क्लियर करतले म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसायची माहिती. अटल आसरा म्हणजे तांकां घर बांदपा खातीर मदत करप, सरकार मदत करता. न्यू कन्स्ट्रक्शन जर जाय जाल्यार ताका 3 लाख पर्यंत सरकार आमच्या गरीब लोकांक घर बांदपा खातीर मदत करता, फायनान्शियल असिस्टन्स दिता आनी रिपेर करपा खातीर 1.5 लॅक्स 1.50 लॅक्स. आमचे कडेन आयज 6,000 ॲप्लिकेशनां पेंडींग आसात आनी ती कॉम्प्लाय जायनात, ती इनकम्प्लीट आसतात आनी एक स्पेशल ड्रायव्ह दवरतात ऑल अक्रॉस गोवा. All those pending applications in whichever constituency, our team, the social welfare team, with all our officers, will go in a particular constituency आणि ते थंयचे जे आमचे आमदार आसतले, मंत्री आसतले, कितें आसतले, पेंडींग ॲप्लिकेशन आसा तांकां आपयतले. तांचे ज्यो कमतरता आसा, तांचे डॉक्युमेंट कितें जावपाक शकनात ते एकाच दिसा भितर त्या कॅम्पान भितर आमी करतले. अशें आमी पयले सुवातेचेर एक 7 कॅम्प आमी ठरयले आसात. अनु गोंय 24व्या IPCA वर्ल्ड चेस चॅम्पियनशिपाचे यजमानी. 21 ते 31 जुलय मजगती गोंयांत सर्ती जातल्यो. 20 देशांतले 100 सुमार एथलेट वांटेकार जातले म्हूण सुभाष उलयला. The Chess Federation for Physically Disabled proudly announces that Goa will host the 24th IPCA World Chess Championship from 21st to 31st July 2025 at the prestigious International Center Goa. The 24th IPCA World Chess Championship is expected to bring together over 100 top players from more than 20 countries, including Russia, Israel, Poland, Kazakhstan, Ukraine, Czech Republic, Germany, South Africa, UAE, Sri Lanka and India. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत.